Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. अमाजियान बेतेलाच्या यादनिकान इस्रायलाच्या राजाक जेरोबोआमाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्यांमध्ये आमोस तुजेर कोलपोला. तो सांगता तें देसाच्यान आनीक सोसूंक जायना, कित्याक तो अशें सांगूंक भोंवता. जेरोबोआम तलवारीन मोरतलो आनी इस्रायल आपल्या देसांतावन पयस निर्वाशी जावन वेतलो. आमाजियान आमोसाक सांगलें, आरे भाकणारा, चल, जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो गिरास जोड आनी भाकीत कर. बेतेलांत आमकां आनीक भाकीत करूं नाका, कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान अमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरा राखणो आसलो आनी रुमोड झाडांचो सांबाळणार. पूण सर्वेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी म्हाका सांगलें, चल, म्हजे इस्रायल परचेक भाकीत कर. तर सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायला विरोध भाकीत करूं नाका. इजाकाच्या घोराण्याचेर आड संदेश दिवं नाका. आतां सर्वेस्पर सांगता तें पळय. तुजे बायलेक शारांत कोलवंतपण करचें पडटलें. तुज्यो पूत धुवो तलवारीन मोरतल्यो. तुजो गांव मापून वांटतले. तूंच पर्यान मेळे जमनीर मोरतलोय आनी इस्रायल आपल्या देसांतावन पयस निर्वाशी जावन वेतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बोरी, जिवाची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे. नेणत्याची जाणवाय. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोगपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. भांगारा परस निर्बेल भांगारावोन काळजाक तांची आस. मोवा परस पोळयेंतल्या मोवावोन ओदीक ते गोडवे. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia,
देव बाप आसलो जेजू सोवे खुरसार, आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां, दोयेन ताणें आमचे आधीन केलां. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू दुसरी होड्यार चोडलो आनी पोलतोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो. त्या वेळार अंथरुणार पडलोल्या एका आरकाराक जेजूशी खाटीर घालून हाडलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हळें, भियो नाका पुता, तुजीं पातकां भोगसोलीं. आनी हें आयकोना फुडें थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हळें, हो देव निंदा करता. तांची चिंतना वळखून जेजून म्हळें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर हांतलें खंयचें ओदीक सोंपें, तुजीं पातकां भोगसोलीं म्हणूंक, ओ उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक? ताणें आरकाराक म्हळें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा. माथ्यो 20:9-6. नियाळाक आधार. एक पोसोरकार आसलो आनी ताच्या पोसऱ्यार 7 विस्वासी कामदार काम करताले. तातूंतल्या एकल्यान एक दीस रातचो येवन पयशे चोरून व्हेले. थोड्या दिसांनी तो परतो आयलो आनी माफी मागली. पोसोरकार ताचेर फर्मोण मारिना. परतें जाल्यार तो ताचो पागार ताका दिता. हें पळोवन दुसरे कामदार ताका विचारता, तुका इतलें लुकसाण जावनूय तुवें ताचे पागाराचे पयशे कित्याक म्हूण दिले? जबाब दिवन ताणें म्हणलें, आयज म्हज्या पयशांक लागून ताचो हॉस्पिटलांत आसलेलो पूत बरो जाला आनी जीव वाटावला. आयचीं दोनूय वाचपां आमकां देवाचें उतर पाळूंक आनी भोगसण्याची आनी स्वताची मनशां जावंक आपयता. देवाच्या उतरांत उत्पत्तीच्या ते प्रकाशनेच्या पुस्तकांत आमी तरेकवार भोगसण्यान दिल्लो मोग वाचता आनी नियाळता. दुसरे सुवातेर आमी बऱ्या मोनाची आनी भोगसण्याची मनशां जावंक जाय. आमचो सर्गींचो बापूय दयाळ. काळजांत थावन भोगसणें मागतल्यांक तो आपले वेंगेंत घेता. बेश्टो धर्मूच पाळून क्रिस्तांव जायनात, पूण जेन्ना चुकलोल्यांक आमी भोगशिता तेन्ना आमी जेजूचे खरे शीस जाता.
Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.